हे गायज गुड मॉर्निंग. तर सकाळी सकाळी आयज कोणाचें दर्शन जालें पळयात. हांगसर दोगा जाणांची नाही कसरत जी आसा नाही ती चालू आसा. पळयात एकदम वयर चडलें सामकें आनी त्या झाडाचेर एक्चुली पानां बीन कांय ना तरी बट दोन माकड आसात ते पळयात वयर चडले एकदम सामकें. आनी वेदरूय मातशें अशें पावसाचें आसा सो बरें वयर चडलें पळयात दोगूय कितें करतात हे पळयात. सो एक्चुली नाही ते झाड जे आसा नाही ते आय थिंक सो शेगूल दिसता. तो शेगलाचेर चडले ते बट ताका कांयच ना एक्चुली पानां बीन तरी बट वयर चडले ते खावपाक कितें तरी आनी बरें एन्जॉय करता पळयात. सो सद्या वेदर अशें कितें अशें आसा पावसाचें सामकें. पावसान काळोख केल्लो आसा आनी सकाळच्यान पावस आसा नाही तो चालूच आसा. हे पळयात दुसऱ्या झाडाचेर उडके मारले. आता पेराच्या झाडाचेर गेलो तो एकलो. हे पळयात. सो गाय सकाळची जाल्ली आसा 11 आनी तुमी म्हणटली ताड बीन घेवन खंय भोंवता काय म्हणून. सो सांगता सगळें सांगतलें तर सकाळची 11 जाल्ली आसा आनी आयज सकाळच्यान न्हय पावस चालू आसा न्हय. आतांय बीन पावसान काळोख केला आनी तुमी 2 मेंबर पयलेच आसतले जी झाडाचेर सामकें न्हय कसरत करता. सो दुसरो मेंबर आज न्हय तो गेल्लो आसा दुसऱ्या झाडाचेर आनी वेदर सुद्दां बरें आसा. म्हटल्यार आयज पावस कंटिन्यू सकाळच्यान चालू आसा. आतांय बीन पावसान काळोख केला सामको म्हटल्यार कंटिन्यू आनी तोय बीन मोठो असो पावस चालू आसा. आनी आतां तुमी चिंतता आसतले ताट घेवन कितें करता काय म्हणून. सो एक्चुली ताटाची गजल आसा सो ती तुमचे बरोबर शेअर करता. सो हे गायज गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. तर म्हाजो ब्रेकफास्ट बीन जाल्लो आसा. मम्मी आसली तशी शेतान गेल्ली आसा म्हटल्यार सकाळची वयता न्हय ती. सो ती सकाळी गेल्ली आसा. ओवरऑल म्हाजी सुद्दां सगळी कामां जाल्ली आसा. म्हटल्यार आयज व्हडलेशें अशें काम कांय ना म्हाका कारण ती सकाळी जेवण बीन करून गेल्या. फकत येवन शीत करपाक जाय आनी म्हटल्यार शीत करतली ती. रोस बीन ती करून गेल्या आयज कारण आयज आसा वेज. सो ती म्हणपा लागली आपूण जेवण करून वयता तुका आनी फाटल्यान हें नाका म्हणपा लागली काम. सो ताका लागून ती सगळें काम करून दिल्ली आसा आयज. सो ताका लागून हांव मातशें अशें फ्री आसा आनी बाकी फकत दनपारां निरपणसाची कापां जी आसा न्हय ती फ्राय करतले. कालचो निरपणस काकीन दिल्लो न्हय तो. सो तेची कापां फ्राय करूंक जाय. आनी ताच्या भायर म्हाका तुमचे बरोबर एक रेसिपी सुद्दां शेअर करपाची आसा. तेजीच तयारी चालू आसा. ताका लागून तें ताट जें आसा न्हय तें हांव घेवन नाचता म्हटल्यार म्हाका तें क्लीन करूंक जाय. ओके सो रेसिपीची प्रिपेरेशन सद्या चालू आसा. तुमी म्हणटली कसली रेसिपी काय. सो रेसिपी जी आसा न्हय ती फुडें पळोवंक गावतली तुमकां. एग्जॅक्ट आयज हांव कसली रेसिपी शेअर करपाचें एकदम टेस्टी सामकी आनी सिंपल अशी रेसिपी आसा. सो हांगसर न्हय सद्या गांवठी तांदूळ घेतल्या. सो ते म्हाका क्लीन कर म्हटल्यार मम्मीन. क्लीन बीन कर आनी फुगत घाल म्हटल्यार. सो मम्मीचीच रेसिपी आसा. सो ती हांव आतां तुमचे बरोबर शेअर करतलें. फुडें कसली ती सांगता तुमकां. सगळ्यांत पयलीं न्हय तांदूळ जे आसा ते आमी क्लीन बीन करून घेवया आनी तेच्या मागीर ते फुगत घालया. अरावंड न्हय 1-1.5 वर तरी फुगत घालूंक जाय. ते जितलें फुगत तितलें बरें एक्चुली. सो ते हांव पयलीं फुगत बीन घालतलें आनी मागीर तुमकां रेसिपीचे सगळे साहित्य बीन सांगतलें. सगळ्यांत पयलीं न्हू मातशें तें क्लीन करून घेवंक जाय. सो ते पयलीं क्लीन करून घेतलें. क्लीन करपूच चालू आसलें म्हाजें. सो म्हटलें व्हिडियोज बीन सायड बाय सायड स्टार्ट करया. मागीर लेट जाता न्हय ताका लागून. सो दाखयता तुमकां तांदूळ आनी मागीर क्लीन करून घेता. पळयात ते तांदूळ जे न्हय म्हाजें क्लीन करप सद्या चालू आसा. हे पळयात चड अशें हें ना हळशीक ना तांदळांनी क्लीन आसा बरें. चुकून खंय तरी अशें आसा म्हटल्यार आमच्या भशेन आमी ताका म्हणटा भातकुटे अशें बीन म्हणटा. सो हेका भातकुटे म्हणटा. हे पळयात. सो ते काडप चालू आसा आनी बरें आसा सामकें गांवठी तांदूळ. हे पळयात हेजे पोळे बीन खूब बरें जाता. इवन खीर सुद्दां हेची बरी जाता. सो तुमकां खीर बीन ह्या तांदळांची पळोवपाची आसा जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा. शेअर करता हांव. तर हे पळयात हें सद्या क्लीन करप म्हाजें चालू आसलें. सो क्लीन करून घेता आनी मागीर तुमकां न्हय रेसिपी दाखोवपाक स्टार्ट करता. म्हणजे मातशें फुगत घालपाक जाय न्हय तें ताका लागून. सो हे पळयात चड टायम जर घालीत न्हय अशें चुकून खंय तरी हें आसता. हे पळयात. सो हें काडप म्हजें चालू आसलें. सो हें न्हय निवळ करून घेता बरें आनी मागीर फुगत घालता. सो रेसिपी दाखोवपाक मागीर तुमकां स्टार्ट करता. ओके हे पळयात.
सो गाईज चला आम्ही आता किचनान या, कारण माझे तांदूळ जे आसा नाही ते क्लीन करून बरे निवळ करून जाल्ले आसा. सो आता ते हांव नाही फुगत घालतले, म्हणजे बरे 1-1.5-2 वर तरी बरे फुगोवंक जाय नाही तेका लागून. आणि त्याच्या उपरांत मागीर रेसिपी आमची करपाक स्टार्ट जातली. सो चला ही आता कशें कितें फुगत घालतना ते तुमकां दाखयता. पावस मातसो कमी जाला सो चला या. हे नाही कसले तांदूळ आसा ते सांगता तुमकां. हे नाही गराये सुरय तांदूळ आसा, हांगसर हांव जे आता रेसिपी यूज करतले. जर तुमचे कडेन अशे तांदूळ ना सपोज गांवठी बीन नाही जाल्यार तुमी हेजे बदले नाही रेशनाचे तांदूळ येता पळय ते सुद्दां अशे फुगत घालूं शकता आणि ते सुद्दां तुमी रेसिपीक यूज करूं शकता. ओके, सो हे आता हांव फुगत घालता, म्हटल्यार अरावंड 1.5-2 वरां तरी घालतलें हांव, म्हणजे बरे तरेन ते फुगोवंक जाय. सो सगळ्यात पयलीं हांगसर हांव ते बरे 2-3 फावटी धुवन घेतले आणि तेच्या उपरांत फुगत घालतले. सो हे तांदूळ बरे न्हय पयलीं धुवन घेया. सपोज तुमचे कडेन तितलो टायम ना न्हय जाल्यार अर्दे वर सुद्दां फुगत घातले म्हणून कांय ना. ओके, सो हे पळयात हे बरे 2-3 फावटी उदक घालून घालून अशें धुवपाक जाय पयलीं. पळयात हांगसर हांवें ते बरें धुवन घेतलेले आसा. आतां भितर हांव उदक ऍड करतलें आनी हें कितें करतलें फुगत दवरतलें. आणि त्या म्हणसर आमचे बाकीचे साहित्य रेडी करून घेवया. तांदूळ जे आसा न्हय ते फुगत घालून जाल्ले आसा आणि तेका न्हय अरावंड 1.5 नाल्यार 2 वरां तरी वयतली ते बरें फुगोवन रेडी जाता म्हणसर. ओके, आणि तेच्या मागीर बाकीचो जो मेन प्रोसेस आसा रेसिपीचो तो स्टार्ट जातलो. सो आतां तुमी चिंतता आसतली एक्झॅक्ट रेसिपी तूं कसली शेअर करपाची आहा काय म्हणून. तर आयज आमी पळोवपाची आसा ते म्हटल्यार गोड अशे पोळे. ओके, ही रेसिपी जी आसा न्हय ती मोस्टली चवथीक बीन करतातूच, कारण नैवेद्य दाखोवपाक न्हय पानाचेर हे पोळे चडशे जाणां करतात. सो ती रेसिपी आयज हांव तुमचे बरोबर शेअर करपाच्या. चड साहित्य अशें लागना, सिंपल अशे गोड पोळे म्हणू शकता तुमी. आणि अशें सेकंड नेम म्हटल्यार अशें बी म्हणू शकता, स्वीट पॅनकेक सुद्दां म्हणू शकता. आमच्या भशेन एक्चुअली तेका गोड पोळे म्हणटा, गोड पोळे. ओके, सो ती रेसिपी आयज तुमकां पळोवंक गावतली. सिंपल झटपट अशें, चड व्हडलो असो प्रोसेस बीन कांय नासता. ओके, फकत तांदूळ फुगोवंकूच मातसो टायम वयता, बाकी रोखड्याक रोखडी ही रेसिपी जाता. सो चला तर आता टायम वेस्ट करूया नाका, डायरेक्ट साहित्य पळोवन घेवया. ह्या रेसिपीक म्हटल्यार गोड पोळे काडपाक साहित्य कितें कितें जाय न्हय ते डिटेल्सान तुमचे बरोबर शेअर करता. तर सगळ्यात पयलीं हांगसर तुमी पळोवंक शकता जे हांवें तांदूळ फुगत घातलेले न्हय ते बरे तरेन अशे रेडी जाल्ले आसा. म्हटल्यार न्हय तेका प्रॉपर 2 वरां जाल्ली आसा. जर तुमचे कडेन तितलो टायम ना जाल्यार अर्दे वर सुद्दां फुगत घालूं शकता. अशें ना की 2 वरांत घालूंक जाय. चड टायम घातले न्हय का मातशें बरें येतात तेका लागून. सो हे पळय हांगसर रेडी जाल्ले आसा. आनी परत एकदां तुमकां सांगता, हे जे तांदूळ जे आसा न्हय ते हांगसर हांवें गांवठी तांदूळ घेतलेले आसा, म्हणजे घराये म्हणटात पळय ते तांदूळ आसा हे, घराये सुरय तांदूळ आसा हे. ओके, तुमचे कडेन जर हे ना न्हय जाल्यार तुमी रेशनाचे सुद्दां यूज करूं शकता और कसले बी तांदूळ यूज करूं शकता. ओके, सो हे पळयात हे रेडी जाल्ले आसा. आतां आमकां न्हय ते नेक्स्ट म्हटल्यार वांटून घेवपाक जाय. तेच्या पयलीं बाकीचें साहित्य सांगता. तर हांगसर थोडे फारशे हांवें गोड घेतलेले आसा. जितले गोड जाय ते अकॉर्डिंग हांगसर तुमकां गोड घेवपाक जाय. ओके, हांगसर तुमी आतां काळे गोड सुद्दां यूज करूं शकता. ओके, तेच्या उपरांत हांगसर न्हय थोडी फारशी हांवें सोय घेतलेली आसा. ही पळयात आमकां सोय बी जाय थोडीशी. ओके, तेच्या मागीर हांगसर गव्हाचें पीठ घेतलां हांवें. हे पळयात 1 वाटी हांवें हांगसर गव्हाचें पीठ घेतलेलें आसा. कारण म्हटल्यार न्हय हांगसर हांवें तांदूळ जे आसा न्हय ते मोठे अशे म्हटल्यार 2 वाटयो मोठे घेतलेले आसा. तेच्या हाफ 1 वाटी हांगसर हांवें गव्हाचें पीठ घेतलेलें आसा. ओके, बरें चाळून घेयात. तेच्या मागीर न्हय थोडे फारशे हांगसर आमकां जिरे जाय. तुमकां लायक ना जिरे जाल्यार स्कीप करूं शकता. थोडेशे जिरे जाय आनी चवीनुसार हांगसर थोडे फारशे अशें मीठ जाय. सो इतलें साहित्य लागता, चड व्हडलें अशें साहित्य लागना. सो सगळ्यात पयलीं आतां आमकां हे तांदूळ जे आसा ते वांटून घेवं. हांव न्हय तांदूळ वांटून घेवच्या पयलीं न्हय गोड जे आसा न्हय ते मेल्ट करून घेतले. सो सगळ्यात पयलीं हांगसर हांव गोड ऍड करता. तेच्या उपरांत हांगसर न्हय गरम उदक ऍड करतलें हांव. सो गोड जे आसा न्हय ते गरम उदकान बरें मेल्ट जातलें. मागीर तुमचे कडेन पावडर आसा जाल्यार पावडर सुद्दां तुमी यूज करूं शकता. अशे तरेन गोड जे आसा न्हय ते हांवें मेल्ट करून घेतलेले आसा. मातशे अशे खडे उरले म्हणून कांय ना, ते आपोआप मागीर मेल्ट जातले.
सो अशा तरेन तुमकां मेल्ट करून घेवपाक जाय. आनी आमकां हांगसर तांदूळ जे आसा न्हय ते वांटून घेवपाक जाय. सो हे पळया सगळे तांदूळ ॲड करा आनी वांटून घ्या. हांगसर हांव थोडे थोडे करून न्हय अशें वांटून घेतले. हितून आतां उदक घालपाक जाय आमकां. जाय न्हय तितलें उदक ॲड करा. चड पातळ करूं नाका. इल्लेशें उदक हांगसर ॲड करा. हे आतां कितें करा वांटून घेयात. तर म्हजे न्हय तांदूळ वांटून जाल्ले आसा. हे पळयात अशे तरेन न्हय ते वांटून घेवपाक जाय. हांगसर हांवें चडूय पातळ अशें वांटूंक ना आनी चडूय दाट अशें वांटूंक ना. मध्यम अशें वांटून घेवपाक जाय. अशा तरेन हे पळयात. हितून आतां न्हय आमकां एक एक करून साहित्य सगळें ॲड करपाक स्टार्ट करूंक जाय. आनी पयलीं हांगसर हांव ॲड करता तें म्हटल्यार गोड जे मेल्ट करून घेतला ते गोड ॲड करता. तेज्या उपरांत हांगसर ॲड करता मीठ. थोडेशें हांगसर जिरे ॲड करा. थोडेशें चड नाका. हे पळयात. तेज्या उपरांत हांगसर सोय ॲड करा. हे आतां न्हय बरें मिक्स करून घेया. बरे तरेन मिक्स जावपाक जाय तें. आनी लास्ट हांगसर आसा तें म्हटल्यार गव्हाचें पीठ. सो थोडे थोडे ॲड करा. चाळून घेता पयलीं. सो थोडे थोडे ॲड करा आनी तें न्हय मिक्स करून घेया. नाल्यार न्हय अशें बॉल बॉल जावपाक स्टार्ट जातले. सो तेका लागून थोडे थोडे तशें ॲड करा. सो आतां परत थोडे ॲड करता. आतां न्हय हे पीठ जें आसा न्हय तें दाट जावपाक स्टार्ट जातलें. हे पळय हांगसर पळोवंक शकता तुमी. आतां हलके हलके दाट जावपाक स्टार्ट जाल्लें आसा. सो अशे तरेन हे मिक्स करून घावा. बरें केणोन घेयात. हांगसर हे पळयात हांवें सगळें गव्हाचें पीठ ॲड करूंक ना. थोडे फारशे म्हजे उरलेले आसा. जितलें जाय न्हय तितलेंच ॲड करा. चडूय दाट जावपाक फावना तें. हे पळयात अशा पद्दतीन हांगसर जाल्लें आसा. बाकीचे जे गव्हाचें पीठ आसा न्हय तें हांव हांगसर ॲड करचें ना. हे पळयात. सो हांगसर हे बॅटर प्रॉपर रेडी जाल्लें आसा. आतां एक 5-10 मिनटां हांव अशेंच दवरतलें आनी मागीर न्हय गोड पोळे जे आसा ते काडपाक स्टार्ट करता. हे पळयात हांगसर आमचें बॅटर जें आसा न्हय तें बरे तरेन रेडी जाल्लें आसा. हांवें न्हय तें एक 10 मिनटां अशेंच दवरलेलें. आतां आमी न्हय तेजे पोळे काडूं शकता. तवो न्हय बरो तापोवन घेया. बरे तरेन तवो जो आसा न्हय तो तापोवन रेडी जाल्लो आसा. आतां न्हय थोडे थोडे करून बॅटर जें आसा न्हय तें घालपाक अशें स्टार्ट करा. आतां तुमकां जितले सायजीन जाय न्हय ते अकॉर्डिंग तुमी हांगसर घालात. हांगसर हांव न्हय चडूय अशें पातळ करचें ना. हलकेशें दाट दवरतलें. सो मातशें न्हय तें स्प्रेड करा. सो चडूय पातळ काडचें ना. मध्यम अशें काडटलें. हे पळयात. हितून आतां कितें करा अशें तेल सोडा. सो आतां हांगसर आमी न्हय स्लो असो पोळो जो आसा न्हय तो टर्न करून घेवया. हांव पळयात. सो बऱ्या तरेन न्हय दोनूय सायडीनसून तो भाजून घेयात. न्हय फर्स्ट पोळो बरो भाजलेलो आसा. हो पळयात. हेज्याकून जर तुमकां क्रिस्पी जाय न्हय जाल्यार आनीक मातसो तुमी भाजून घेवपाचो. हो पळयात हांगसर न्हय हो रेडी जाल्लो आसा. सो हांव तो आतां काडून घेता. ह्याच पद्दतीन न्हय आतां आमी दुसरो घालया. सो हो पळयात. हो मातसो न्हय हांव पातळ करतलें. करा. असलो तसो होय बी न्हय टर्न करून घेया. सो हो पळयात. सो तुमकां जाय जाल्यार न्हय परत तुमी इल्लेशें तेल घालूं शकता. बट हांव परत तेल घालिना. एकदमूच अशें घालता एकदांच. कारण चड मागीर ऑयली जाता तेका लागून. सो अशा पद्दतीन आतां होय बीन बरो दोनूय सायडीनसून भाजून घेया. पोळो जो आसा न्हय तो टर्न करून पळोवया.
तर हो पळयात हांगसर दोन्या सायडीनसून बरो फ्राय जाल्लो आसा हो पळयात. सो अशाच पद्दतीन बाकीचे आमी सेम पद्दतीन भाजून घेवया. तर गाईज हे पळयात हांगसर हांवें 2 पोळे जे आसा ते भाजून घेतलेले आसा. गरम गरम आसा सामके हे पळयात. सो अशा पद्दतीन भाजून घेवपाचे आणि बाकीचे जे पोळे आसा ते भाजून घेता. सध्या हांगसर हांवें 2 घेतलेले आसा. एक धाकटो घेतला आणि एक व्हडलो घेतला. सो सायज तुमचे डिपेंड आहा, तुमकां जसो जाय ते अकॉर्डिंग तुम्ही घेवं शकता. ओके, सो अशा पद्दतीन आमचे पोळे रेडी आसा. गरम गरम आसा सामके. आणि आतांय बीन घातला हांवें. सो सगळे पोळे फ्राय करून घेता. ओके, रोखडेचो टायम लागना तेका फ्राय जावपाक. आणि तुमकां ही रेसिपी खरीच लायक जातली. बेस्ट सामकी, कारण चड साहित्य लागना आणि मेन म्हटल्यार अशें झटपट जर कितें खावपाक जाय ना जाल्यार बेस्ट आसा. आणि इवन जर तुमकां तांदूळ बीन घालपाचे ना जाल्यार गव्हाच्या पिठाचे सुद्धा जातात हे. तेजी रेसिपी जाय सपोज तुमकां विदाउट तांदूळ कशें कितें करतात फकत गव्हाचें पीठ यूज करून, जाल्यार ते सुद्धा म्हाका तुमी कमेंट करून सांगूं शकता. हांव सिंपल पद्दतीन ती सुद्धा रेसिपी दाखयतलें. ओके, सो ते सुद्धा खूब टेस्टी जाता. सो सगळ्यात पयलीं पोळो जो आसा तो टर्न करून घेता. तर बेश्टे गव्हाचे पीठ यूज करून सुद्धा हांगसर तुम्ही करू शकता. सपोज लायक थोड्यांक टायम नासतना तांदूळ फुकत घाला आणि म्हटल्यार मातशें तांदूळ फुकत घालून ते हे करता टायम वयता. सो विदाउट तांदूळ सुद्धा जाता. ओके, सो ते जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा. तर चला हे सगळें हांव भाजून बीन घेता आणि मागीर तुमकां मेळटा, मागीर दाखयता तुमकां. 2000 years later. जाली हॅरीची ड्युटी स्टार्ट. हा, आन्सर मम्मी येताच हॅरीची ड्युटी स्टार्ट जाल्ली आहे. खाता त्याच्याबरोबर मम्मी खाता खंय. सो ट्रेस घालता मम्मी. आणि ऑलमोस्ट माझी रेसिपी शूट करून जाल्ली आसा. आतां कापां फ्राय करून घेतले हांव निरपणसाची. ओके, मग मातशें मीठ लावन दिया म्हाका. मिठाक मातशें म्हाजो अंदाज चुकता. एकदां अळणी जाता, एकदां न्हय चडशें अळणीच जाता म्हाजे कडेन. खार केन्ना जायना. सो मीठ लावन एक त्यांच्या निरपणसा कसं कसं कलर येतो. हय, ब्लू कलर येयलो न्हू. निरपणस आसा ना तेका अशें ब्लू कलर येयला कापांक तेजे. आयज पावस पडला मगे, मजा येयली शेतां. बेजार येता न्हू पावस येयलो काय. आणि पावस येयलो काय स्पेशली खंय चलोंक त्रास जाता न्हय काय. चलपाक त्रास जाता, कारण म्हटल्यार हे आसता वाट सारकी ना, रेबो जाता सगळो न्हय, स्लीप जावपाक जाता. ओके, तर चला हांव कापां जी आसा न्हय ती फ्राय करून घेता. निरपणसाची कापां फ्राय जाल्ली आसा, फ्राय करून घेतली हांवें. आतां फकत जेवपाचें उरला. सो देड जालें, आतां आमी फटाफट जेवन घेता. सो पावसान हांगसर न्हय सुरवात केल्ली आसा. व्हडल्यान उलोवचें पडटलें, कारण तुमकां पावसाचो आवाज येताच आसतलो. दनपारच्यान पावस तो स्टार्ट जाना, नॉन स्टॉप पावस पडटा सामको. आतांय बी पळयात व्हडलो आवाज येता न्हय. सो आमी जेवली बी आणि त्याच्या मागीर व्हिडिओ कंटिन्यू करूंकूच ना. आतां 4 जाल्ली आसा. सो म्हटल्यार व्हिडिओ कंटिन्यू करया आणि तुमकां अपडेट दिवया. सो मातशें बिजी उरलें, कारण म्हाका आतां सांजची न्हय एक ऑर्डर दिवपाक जाय. म्हटल्यार पेंडींग ऑर्डरी आसा न्हय तेजेर काम सद्या चालू आसा. बऱ्याचशा जाणांचे पेंडींग ऑर्डरी आसले. सो ते म्हाका ह्या विकान कंप्लीट करूंक जाय. आणि आमच्या वाड्या वयली सुद्दां आसली, म्हटल्यार आमच्या वाड्यार म्हटल्यार दुसऱ्या वाड्यार एक आसली, पण आमच्याच गांवांत. सो ती सांजची म्हाका ऑर्डर कंप्लीट करूंक जाय. मम्मी येयल्या उपरांत दिवपाक वयतलें हांव. म्हटल्यार मम्मी घेवनूच वयतलें. म्हटल्यार सांजचो प्लॅनिंग आसा आमचो ऑर्डर दिवपाची. ओके, तेंचो असलो गरम मसालो आणि रेड चिली पावडर जाय आसलो तेंकां. तोय बीन 1 किलो, बट 1 किलो गावूंक ना, हाफ किलोच गावलो. आनी म्हटल्यार तेंकां हाफ किलो तुमकां एडजस्ट करून दिता, कारण 1 किलो पॉसिबल जावचें ना, स्टॉकात ना मसालो म्हटलें. सो तो म्हाका सांजचो व्हरून दिवपाक जाय. पळोवया, तेजेर काम सगळें चालू आसा. ओके, तर आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो हांगसरूच एंड करता हांव, कारण मागीर लॉंग जाता सामको व्हिडिओ तेका लागून. ओके, आनी आयची रेसिपी आवडली की ना म्हाका कमेंट करून सांगा. आयचो व्हिडिओ आवडलो आसता जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नाका. परत एकदा मागीर एका नवीन व्हिडिओ आमचं देव बरें करूं. बाय बाय. कसलो पावस पडटा पळय. बाय बाय.